पेडण्यां सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल सत्तरी मेरेन, मडगांव साश्ट राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशां मेरेन गोंय गोंयकार गोंयकारपणाची पल्स पळोवया सिटी ग्रामांत. Children's Day celebrated in Balbhavan today. 800 students from 52 centers participated in this program. This year, Balbhavan organized Children's Creativity Fair in which there were various competitions and workshops. कार्यक्रमा खातीर गोंयाभरांतल्यान आमचे चौपनी केंद्रांतल्यान जवळ जवळ 800 भुरगीं बालभवनान प्रेजेंट आसात आनी ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या ह्या वर्साची थीम जावन आसा म्हज्या पुर्वजांचें गोंय, म्हणजे गोवा ऑफ माय एन्सेस्टर्स. आनी ह्या वर्सा आमी चिल्ड्रन्स क्रिएटिविटी फेर म्हणून आयोजीत केल्लो आसा आनी भरपूर तरेच्यो एक्टिविटी दवरिल्ल्यो आसात. फेस पेंटींग आसा, मास्क मेकींग आसा, मागीर चुट्टेच्या पासून जे कलाकृती आसात, घडयाळी वा कितें टोळ करतात अशे भरपूर तरेच्यो एक्टिविटी आसात. पेंटींग आसा, फेस पेंटींग आसा, मेहंदी काडपाक मेळटली भुरग्यांक. गेम्स आसात डिफरंट तरेच्यो. कवी कट्टा म्हणून आसा, म्हणजे ज्या जाग्यार भुरग्यांक क्विक अशें पोयट्री करपाक वा एक लेख बरोवपाक अशें शिकयतलीं. भुरगीं हांगा येवन स्टेजीचेर लायव्ह परफॉर्मन्स दितात. पॉटर्स व्हिलाचेर भुरगीं काम करतात, म्हणजे आपूण माती पासून कसले कलाकृती तयार करतात. कॅलिग्राफी आसा, आपलें नांव बरोवपाक वा जें आपल्याक कितें जाय अशें करपाक. बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आसा, पेपर बॅग्स आसात. अश्यो भरपूर कलाकृती हांगा भुरगीं शिकतात. आजच्या प्रोग्रामाक आमी दवरिल्ल्यो आसात आनी दर केंद्रांतल्यान एक 8 भुरगीं आनी तांचे इन्स्ट्रक्टर्स अशें म्हणून आमच्या चौपनी केंद्रांतल्यान हांगा गोंयाभरांतलीं भुरगीं प्रेजेंट आसात. तशेंच भुरग्यांच्या खातीर एक पोस्टर कॉम्पिटिशन अशें दवरिल्लें. ते पोस्टरूय प्रत्येक केंद्राचे एक पोस्टर करून हाडपाचो अशें ठरयल्लें आनी ते पोस्टरूय आमी हांगा डिस्प्ले केल्ले आसात. तशेंच दर केंद्रांतल्यान 2 भुरगीं येवन आमची कंपाउंड वॉलाचेर पेंटींग करतलीं आनी अशें आमचे दर केंद्रांतल्यान भुरग्यांनी येवन हांगा पेंटींग केल्लें आसा. अशे तरेचे हे क्रिएटिविटी फेर आमचे नॅशनल बालभवन दिल्ली दर वर्सा मनयतात आनी आमी गोंयान दर वर्साक गोमंत बालभुशण एवॉर्ड दिताली आनी बालश्री खातीर जी नॉमिनी आसा तांचो सत्कार करताली. पूण सद्या मातशें कितें प्रोसिजरान खातीर तें अडकल्लें आसा. सो हो आमचो डिफरंट तरेचो प्रोग्राम आमी करपाचें ठरयलां. आज बायणा बिचार शेकडो नॉर्थ इंडियन लोकांनी मिळून छठ पूजा उत्तर भारतीय असं मनयतात आणि आमकां खबर आसा की वास्को खूब मिनी इंडिया म्हणटात. हे सगळे प्रकारचे धर्माचे लोक हांगा रावतात आणि उत्तर भारतीय खूब संख्येन आसा. ते पयलेय पासून हांगा करताले. जेन्ना 1-3 वर्सां पयलीं आमकां सांगलें तुमी तुमच्या आनी ऑनरेबल मिनिस्टर आज तुम्ही पळयता बिचार कितली गर्दी येता. उत्तर भारतीयों का बल्कि पूरे भारतवर्ष का ये ऐसा महान पर्व है जिसमें सामाजिक समरसता और सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का सपना है उसको पूरा किया जाता है. उदाहरण के तौर पर ये गन्ना देखिए, गन्ना किसान उपजाते हैं. लौकी, सुथनी, भतुआ, कोहड़ा, मूली, ये जितने फल हैं जो कि अब विलुप्ति के कगार पर हैं, छठ पूजा के चलते हमारे किसान भाई उपजाते हैं. ये प्रकृति की पूजा है. कार्यक्रम गेले कित्येक वर्सां बायणा बिचाचेर
बरे उत्साहान म्हणजे प्रत्येक वर्सा आमी पळयतात तेतून इम्प्रूवमेंट म्हणजे आमी तांकां एक 20 वर्सां पयलींच्यान जेन्ना तेंच्या भितर सहभागी जाता तेन्ना तांकां सांगलां की बीच ह्या बिचाचेर मुरगांव तालुक्यांतले खास करून ही पुजा करपाक आमचे उत्तर प्रदेशा सायडीचे सगळे जे भारतीय लोक आहा ते सगळे जाण ही पुजा बऱ्यापैकी करता. 8 नोव्हेंबराची दिल्ली आणि FC गोवा मदीं मॅच जाल्ली फातोर्डा. ह्या गेमीन लेस्टर डिसोजाचे सेक्युरिटी फोर्सांनी मारहाण केल्लो. ह्या प्रकारचेर यूथ काँग्रेसांनी येवन DGP कडेन मेमोरंडम दिल्ले की तेजेर थर्ली इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून. ते अशेंच म्हणटा की जर 22 तारखे पयलीं जी नेक्स्ट मॅच आसा तेज्या तारखे पयलीं जर हेजेर कांय कारवाय करून एक्शन घेतली ना जाल्यार ते नेक्स्ट गेमीक बॉयकॉट करपाचो निर्णय घेतलेलो आसा. गोवा पुलीस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिसाक आमी मेमोरंडम दिला विथ रिगार्ड्स टू द ब्रुटल असॉल्ट ऑन अ गोवन बॉय लेस्टर डिसोजा on 8th of November 2018 at Fatorda Stadium. So as today we have demanded an inquiry in the entire incident that occurred on 8th. Prima facie it appears, and from the news reports and the videos that are viral on the social media, it appears that the policemen are involved in this assault on the D'Souza family. Assaulted the family with fist blows on his neck and back and I don't know where. So we have demanded immediate action on those who are involved. We have also demanded if the police officer are found guilty, they should be immediately suspended because this is totally an inhuman act by the police. We have demanded probe. We have also demanded action, and the DGP has assured that the next match is on 22nd. Before 22nd of this month, he said that the action will be taken on those who are guilty. We have also told him that if this is not done before 22nd, there might be law and order situation because the Goans are hurt. This is not only that the Leicester and the D'Souza family is assaulted. This is assault on all the Goans. So there might be a law and order situation. Before that, to prevent this, action should be taken, and he said the departmental SDPO has already initiated the inquiry, and that will be complete in next 2 to 3 days, and we'll get the result in the next few days before 22nd. Senior South Zone National Softball Championship 2018 16 ते 18 नोव्हेंबर पासून कुंकोली ग्राउंडार जावची आसा. गोवा सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ही चॅम्पियनशीप ऑर्गनायज करता आणि तातूंत 7 स्टेटी पार्टिसिपेट जाता. तेमी ह्या वर्साक जे साऊथ झोना भितर जे 7 स्टेटी पार्टिसिपेट जातात, लगभग मेन्स आनी वुमेन म्हणून 14 टिमी पार्टिसिपेट जातल्यो. ते बऱ्यापैकी आयोजन करचें अशें तांकां म्हणजे तेमी हें केल्लें आसा, आनी ताका लागून आमी दोनी शेजारचे आमदार ह्या नात्यान केपें आनी कुंकळी जे कुंकळी ग्राउंडाचेर घडटा ताका लागून त्यांनी ही पूर्व तयारी म्हणून अध्यक्षांनी त्यांचे वांगडी जे आसा, लिमा सर आसात, गुगळा सर आसा, ह्यांनी सगळ्यांनी एक म्हयनोभर पयलीं साकून ही तयारी केल्ली आसा. सो तांकां ह्या टोर्नामेंटाक जाता तितलो हेल्प करून आमी जरूर दितले आनी हो टोर्नामेंट सक्सीड करून दाखयतले, कित्याक हो सावथ झोन आनी ह्या सावथाक आनी स्पेशली मुगे कुंकळी कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता, आनी हांव हॅप्पी ज्यो टिमी ज्यो सगळे गोंयकार तांकां बरे भाशेन हांव ऑर्गनायझर करून मागवता. तांकां बरे भाशेन तांकां एकोमोडेशन आनी फूड तांकां बरे भाशेन एवेलेबल करचें, आनी कितें खंयच्या टायमार फोन मारल्यार हांव एवेलेबल आसतलो, कांय दिवपाक गरज ना. जाल्ल्यो गर्ल्स टिमीक 2nd प्लेस गावल्ली, जाल्यार बॉयजांक 3rd प्लेस गावल्ली, आनी सादारणचे बॉयज जे आमचे आसता ते सावथ झोनाक कमीच कमी 2nd, 3rd हे वर्सान वर्स आसता. अंदू आमचो प्रयत्न आहा खंयच्या प्रयत्न आमी 1st प्लेसीर येतले म्हणून, असो आमची एक ट्राय आसा. आनी त्या पद्दतीन गेले 15 दीस आमचे भुरगे कामपाल ग्राउंडाचेर कोचिंग कॅम्पा खाली, म्हणजे NIS कोच जो आमचो आहा प्रणय पोजी म्हणून वास्कोचो भुरगो, त्या भुरग्याच्या नेतृत्वा खाली हे कोचिंग कॅम्प चालू आसा. Education Department of Goa has failed to utilize 217 crore rupees fund which was allotted in 2016-17. Government has sent this fund back which was here to develop better school infrastructures. Aam Aadmi Party has raised this issue by giving memorandum to Education Department. 2016-17 वर्साचे 217 कोटी गोंय सरकारान परते केंद्राक धाडले, कित्याक ते पयशे वापरूंक ना म्हणून. आतां वापरपाचें खंय आशिल्लें की शाळा ज्यो मोडकळीक आयल्या, आमचे कडेन अशी
एक उदाहरणां आसात की एक प्रिंसिपल म्हणजे त्या शाळेचो मुख्याध्यापक सरकारी शाळेचो नळो सुद्दां पडले जाल्यार ते नळ्या ताका वड्याक चळून रावचे पडटा नाल्यार दुसऱ्या टिचरी काडून ते लायतात कित्याक तांचे कडेन खर्चाक रेगुलर खर्चाक सुद्दां सरकार पयशे दिना. हे दितले खंयसून? हे सरकार आमचे गोंयचे सरकार आहा ते टोटल सीक जाल्लें आसा. सो ते पयशे पडते धाडचे पडटा, तुका दवरूंक मेळना, दुसऱ्या कामाकूय वापरूंक मेळना. सो ते पयशे पडते धाडले. सो वन्स यू हॅव सेंट इट बॅक नेक्स्ट इयर पयशे कमी जावन मेळटा. तुका ते 217 कमी करून धाडटले. समज 500 धाडलेले पयलीं जाल्यार मायनस 217 करतले आनी धाडटले. सो अशी परिस्थिती आसा. जाल्यार शिक्षण क्षेत्राचो विकास कसो जातलो? आज आमी आयिल्ले हांगा डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक एक मेमोरेंडम दिवपाक अशें कळून आयलां की ते ऑफिसान ना, सकाळच्यान ना आनी कसले फंक्शनान बिजी आसा. पूण आतां खंय गेल्यार खंय ते पावर ग्रीड फंक्शनाक. सो डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक पावर ग्रीड फंक्शनाचे कितें संबंद आसा तें आमकां बरें कळूंक ना. ते आज एक्सटेंशन घेवन हांगा बसल्या पूण ऑफिसान मेळना खंय आनी एज्युकेशनाच्या कामार कितें काम करता जाल्यार तें कळना. सो हाजेर तांणी एक जाप दिवची. दुसरो व्हडलो मुद्दो म्हळ्यार आज जितली स्कुलां गोंयांत आसा म्हाका दिसता जी भाऊसाहेब बांदोडकरान स्कुलां 1960s केल्ली ती तशीच आसा. ती आज कोसळूंक पडिल्ली आसा पूण ताजेर कोणूच कांय वासपूस करिना. जी 2-4 स्कुलां बरी आसा ती दाखयता सरकार, ती फक्त अर्बन एरियाजान आसा अँड दोज आर एक्सेसिबल ओन्ली टू हाय इनकम ग्रुप्स. वास्कोचे आमदार आणि MPDचे चेअरमॅन कार्लोस आल्मेदा हांच्यांनी सांगलां की सगळ्यात पयलीं ते ओपन स्पेस डेव्हलप करतले आणि सगळ्यात पयलीं ओपन स्पेस डेव्हलप जातलो दॅट इज अ लँडफील्ड सायट ऑपोजीट तानिया हॉटेल. तांच्यांनी सांगलां की हो जागो पयलीं स्विमींग पुला खातीर नक्की केलेलो पूण आतां बिकॉज ऑफ सम इश्यूज दॅट क्रॅक्स हॅव डेव्हलप्ड ओवर स्विमींग पूल्स इन गोवा दॅट वर बिल्ट ऑन लँडफील्ड सायट्स. तांच्यांनी सांगलां की हांगा एक बरो पेकीचो प्लेग्रावंड जातलो विथ फुटपाथ इन द सरावंडिंग्स आणि हे जे हो जो प्लेग्राउंड आसा विल बी युटिलायज फॉर ऑल दी स्कूल्स इन वास्को. See, we have got complaints that swimming pool in Pede, in Ponda, in Margaon, they are all built in the field which was there before, and there are cracks coming into the pools. So in view of that, there is a verbal discussion was held with sports official, and then we आम्ही आता डिसिजन चेंज करतले फॉर ए फुटपाथ कम ग्राउंड ओपन ग्राउंड दॅट विल बेनिफिट एवरीबडी. सिटीजन ऑफ वास्को दे कॅन वॉक अराउंड फॉर फ्रेश एअर. आता वास्को ओपन जागे काय ना, ओपन स्पेस जागो बोलला आम्ही म्हणल्या क्लासेजी ऑपोजिट रेल्वे हॉल थिंगा स्विमींग पूल येवपा आहलो. So then what we want to do, we have got requests from many schools and Vasco open space, no breathing space. So we want to make open ground, come walking footpath all around, so that people of Vasco can at least walk and have some fresh air. That is one point. Second is आम्ही PDN decide केला, I am member secretary, कि single family files will be cleared within 48 hours, whether it is approval or completion. Both these things will be done on fast track. प्रदेश मंडळाने जवाहरलाल नेहरू यांचो जन्मदिन त्याच्या खातीर आयज पॉलिटिकल ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचो जन्मदिन म्हणून साजरो केलो. ह्या जन्मदिनाच्या कार्यक्रमाक पंडित ब्लॉक कमिटीचे अध्यक्ष प्रसाद आमोणकर हे कांय हेर मानेस उपस्थित आसले. पंडित जवाहरलाल नेहरू ताणें आमकां गांधीचे पाराभूत काम केलें देशाक आनी तो आमचो एक बरो लिडर जावन गेलो. पूण आनी आमचे गोंयांक देखून स्वतंत्र करून तेणें दिल्लें आनी आमी ताका इतलो हो देश वयर काडून तेणी जायतो सॅक्रिफायस केलो आनी तेजे फाटल्यान दुसरे वहायचे सॅक्रिफायस कोण नाय. BJPन आमचो फायदो घेतलो. हे आहात आमचे देशाचे व्हडले लिडर गांधीजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिराजी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनियाजी. हेणी आज देशा पासून जायतो सॅक्रिफायस केला पूण आमचो सरकार आयज हारला. ते आमी आमकां घडोवन हाडूंक हो म्हत्वाचो विशय आहा आनी आमी हो टायम हे
पासत आमी वावरूंक जाय आनी हांव आज हें करता चड सांगूं वचना ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचो पेन्टिंगचो फुडल्या इलेक्शनाक हे सीट हाडूंक वावरूंक जाय आनी म्हाका दिसता तेज्या अंडर आमी जरूर हे सीट जिखून हाडटले आज पासून इंडिपेंडंट जाल्यार पणजी आमचो MLA म्हणलो सारको ना काँग्रेसीचो सो हिंगा एक आमचो बरो आमदार जातो आनी बरें काम जावचें पणजेन आनी लोकांक बरो फायदो मेळचो हें आमचें कॅपिटल आमकां सगळ्यांक हिंगा तो मोग आसा आनी त्या पासून आमकां जाय हें सीट बरे भाशेन हाडूंक एक फावटी आमी 100% आमी सीट हाडटले हें म्हाका विश्वास आसा आनी दोन क्रिसमस लागीं येवन टिकिल्ली आसा क्रिसमसाचे तयारी आनी हॉटेलांनी आमकां पळोवंक दिसता ह्या निमित्तान सिदार्थ गोवान आयज केक मिक्सिंग इव्हेंट ऑर्गनायज केल्लो तेजी आमी एक झलक पळोवन घेवया. You know, the festive season has approached and it's a doorstep. So we started today with our cake mixing ceremony and dry fruits with alcohol. So we have around 14 to 15 types of dry fruits and then maximum numbers of alcohol we can use it. Around 17 to 18 liters we use. And then we have some spices. We have like pistachio, almond, walnuts, candied gingers, raisins, black raisins and white raisins both, plus blackcurrant, cherries, tutti fruities, you know, and like dates, prunes, apricots. So altogether around 14 to 15 we have the dry fruits. Along with that we have all mixed spices and then we have cinnamon powder, we have little bit nutmeg powder, cardamom powder, and there are number of that we can name on the alcohols. Now we are going to ferment it for 1 month continuously, churning them every day, and then after a month we are going to prepare all the goodies and then we are going to display at our dosaria. So I welcome you all, and now since we are going for Christmas and New Year, so we have opened our wings for the festive season and welcome everyone and all the Siddharth Hotel here. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.